रडपाची गरज ना दिवपाची गरज हय, काल नाही एक- म्हणजे कायच कामां जावना म्हणता तुम्ही कोणी सांगला तुम्ही काल हे काल केलं. स्टेटमेंट केलं तुमचं ते काम नाही. तुम्ही पत्रकार भावाक आमच्या खंयच्याय घालपाचे विशय आसा. हांवें 3 तारखेक 1 वर्स जालें आमचें हॉस्पिटल इनॉग्रेशन केलें आनी हॉस्पिटला भितर सुविधा खुबश्यो दिल्ल्यो आसात, खुबश्यो कमी आसात. विश्वेश बाबाकय सांगलां, सीएमाकूय सांगलां की बेगिना बेगीन कर. कित्याक अल्टिमेटली कितें आसा, सीएमान स्टेटमेंट केल्लो, तुमीच कवर केल्लो, हांवें तो रिपीट केलो. सो हांवें सीएमाचेर हाजेर टिका करपाचे प्रश्न नदर. आमचो सीएम, आमचे सगळे सरकार आमचें. पूण कितें आसा, लोकांक कितें आसता की अल्टिमेटली लोकांक जशें तुमी पत्रकारांक खंय काडटा कॅमेरा लायता, तशें लोकूय आमकां येता आनी सांगता बाबा हे कितें आजुनूय आमच्या हॉस्पिटलाची ही वस्तू कित्याक जावना, ती वस्तू कित्याक जावना. सो तेजेर हांवें लोकांक सांगलें की आमी चालू आसा. सीएमान प्रॉमीस केला आनी विश्वेश बाबांनी प्रॉमीस केला. सो ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले. आनी म्हाका तेंच्या मार्फत सांगलां की आतां आमचो कितें आसता, पार्टी आनी आमदार हे वांगडा काम करता. सो काल आमचो मंडल अध्यक्ष दिवू जालो आनी मंडल अध्यक्ष सांगलें आतां ही कामां तुवें आतां जसो फाटलो मंडल अध्यक्ष फॉलोअप करतालो तशें तुवें फॉलोअप करपाचें. सो तितून कितें चूक हांवें सरकाराक इतलें लेट कित्याक लावची वर्क केलें टायम लागता न्ही. तेच सांगलें न्ही हांवें कितें सांगलें, फॉलोअप चालू आसा आनी फॉलोअप करून ती कामां करून घेवपाक जाय. मंडल अध्यक्षाकूय सांगलां आनी कार्यकर्त्याकूय सांगलां की आमी सगळे सीएमाक मेळोवन आपूण हे बाबा ह्यो कामां आमची उरल्या ही मातशी बेगीन करपाक जाय. फुडल्या फुडें हळूहळू डेव्हलपमेंट तो 2013 आनी 14 आमी चालू केल्लो इतले कंप्लीट करपाक जाय. तें सांगलें. पूण तुम्ही बस स्टँडाचेंय नाव घेतलें, बस स्टँड तुमचें जायना म्हणून सांगलें. ना बस स्टँड कितें आसा पळय, सावथ गोवान जेन्ना तुमी पळयता, मडगांव एक व्हडलो बस स्टँड, ताजे फाटल्यान सावथ गोवाचो सेकंड बस स्टँड कुडचड्यार. थंय इतल्यो बसी एवरीडे वयता. सो एक फेज बस स्टँडाची फिलींग फेज ही म्हाका दिसता 6-7 वर्सां 8 वर्सां पयलीं जाल्ली. सेकंड फेज अजूनय चालू जावना. थंय ऑलरेडी कन्सल्टंट अपॉयंट करून प्लॅन इम्प्रूव करून दिला. सो तो टेंडर करपाक जाय न्ही. सो ताका काम जीएसआरटीसी दिलां. म्हणून सीएम जो आसा जीएसआरटी चेअरमॅन आसा. सो आमी फॉलोअप करता. सो हांवें फक्त लोकांक कितें आसता की लोक जेन्ना म्हाका विचारता हें कित्याक जावना, तें कित्याक जावना, सो ताका लोकांक सांगूंक पडटा. आनी आमचे काल कार्यकर्ते आशिल्ले सगळे ताका सांगलें. दिवपाची ना रडपाची ना अशें स्टेटमेंट, दिवपाची ना रडपाची गरज ना अशें स्टेटमेंट. हांवें तेणें केलो स्टेटमेंट, तुमी कवर करूना. आतां तुका दिता सगळ्या चॅनलांनी कवर केल्लो. म्हणजे हॉस्पिटल इनॉग्रेट केलें 3 तारखेक आमच्या जानेवारीच्या. सो ऑनरेबल सीएमानूच स्टेटमेंट केल्लो काबालाक दिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना, आमी सगळे डेव्हलपमेंट करतले. सो फक्त हांवें कार्यकर्त्यांक सांगलें ते सीएमान सांगलें ताका रिपीट केलें आनी कांय आनी कितें करपाचें. अडथळो कोण हाडटा काय सांगता, अडथळो कोण हाडटा कारण त्याचं आणि सरकारा भितर जे चाल लागपाची हे करपाचें ऑनरेबल सीएमान लावपाक जाय अशेंच सांगलां आनी काय. बट काल तुमचा आउटबर्स्ट दिसलो, तुम्ही सामके फायर झाले अशेंच आमी सदांच तशेंच आसता. आमकां पण हे BJP आउटबर्स्ट मारक करचे ना. आमकां आउटबर्स्ट जावपाचें कसो मारक करचे. मारक पण बीजेपी मारक केला हेजे पयलीं कोणाक केला नाही ना. तू आतां स्टेटमेंट करता मारक कोणाक केला नेगेटिव्ह जावपा नाका म्हणटा. अरे आमी डेव्हलपमेंटाची दृश्टी उरता. आमी पर्सनल कोणाचें उलोवंक ना. पण बीजेपी मागीर राग धरता न्हू तो. कोणाक धरला काल दाखयता. तुमचे एक बीजेपी मंडळान सांगला की बीजेपी रिवेंज घेवपी म्हणून. लोकांचें नाका. तुवें म्हाका जें केलां पळय बीजेपीन कोणाचें रिवेंज केला दाखयचें बरें. तुमच्याच मंडळान सांगले पळय कोण मंडल पळय इंडिविज्युअल आउट गोईंग प्रेसिडेंट, मंडळ प्रेसिडेंट. इंडिविज्युअल एलिमेंट जे डिस्कंट्रोल आसा हे एलिमेंट हांवें सांगलें मरे. जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना गोंयांत येवपाचो हांव रिजायन जाता म्हणून सांगलें. पयर म्हाका पार्टीन एक दीस सांगलें, दुसरे दीस रिजायन जालो आमदार मंत्री म्हण, आमदार म्हण न्ही. सो ज्यो गोश्टी आसा पार्टी खातीर आमी करीत आसा. सो पार्टीन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी अशेंच करीत आसा. हे फुडें करतले. सो इंडिविज्युअल स्टेटमेंट हांवें काल तूं म्हजें फूल स्टेटमेंट रेकॉर्डेड आतां कितें केलां तुमचे कडेन उलयता. आज म्हजे कडेन कोण ना, पूण म्हाका कोण तरी हांवें फूल स्टेटमेंट घेतलो. फाल्यां इल्लें आपणाक जाय तें तुमी घालता. फूल स्टेटमेंट घालपाक जाय. सो हांवें काल जो स्टेटमेंट केला हांवें खंयचोच निशेध हें करुना. आमी कार्यकर्ते बसलेले तितून रिकॉर्डिंग कोणें केलां आमी अपलोड केला. सो हांवें सांगलें की मंडल अध्यक्ष न्यू जाला. ते लास्ट मंडल अध्यक्ष 4.5-5 वर्सां आशिल्लो आनी तोय म्हाका घेवन फॉलोअप करतालो पार्टी कडेन. आतां मंडलान न्यू कमिटी जाता ती ह्यो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सीएमा कडेन आमी फॉलोअप करपाक जाय म्हणून सांगलें. पूण म्हाजें कितें आसा तें हांवें सांगूना. रडपाची ना गरज ना. हे ऑनरेबल सीएमान स्टेजीर भाशण केलें तुम्ही हाडलां म्हणून सांगलें तें. 8 MLAचे सो तुम्ही मिनिस्टर नासल्या उपरांत कामाक खूब 8 अरे 8 एलिमेंट केलो न्ही. अरे म्हाका जेन्ना सांगलें की कोणाक प्रॉमीस केल्लें आनी ताका लागून म्हाका आयज पार्टी हांवें पयलींच्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा. 1 वर्स पयलीं हांव स्टेटमेंट केला मरे. तेणें रिक्वेस्ट केलें की ताका घेवपाक जाय आशिल्लो. तो म्हाका पार्टीन सांगलें रिक्वेस्ट केलो आनी रिजायन जालो. सो केलें तें केलें आनी तें कितें बोलूं. कामां खंय तरी स्लो जाले. ना म्हाजें पळय म्हाजें कामां आसा ती करपाक जाय. म्हाजें आतां हॉस्पिटल हांवें इनॉग्रेट केलें 1 वर्स पयलीं आनी तेन्ना ज्यो गोश्टी हॉस्पिटला भितर केल्या जे गायनेक वॉर्ड केला आनी बाकीच्यो गोश्टी ज्यो केल्ल्यो आसा हॉस्पिटला भितर ह्यो फुडें वचपाक जाय न्ही. आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन मागीर फुडें गेले. आतां पळय तितून भितर आतां जर फाल्यां चालू जायना, गायनेक वॉर्ड चालू जायना, ती ओटी चालू जायना आनी कितें जाता सिस्टमान करपाक जाय तें. ऑनरेबल सीएम इज अल्टिमेटली चीफ मिनिस्टर आमचो.
आणि त्यांना करता त्यांना म्हाका तेणेय प्रॉमिस केलं सगळी गोष्टी जातल्यो सो आता याद केलं वन आणि नंबर 2 क्लॅशीस बातता हांवें कितें सांगलां तर तूं खबर आहा पत्रकार म्हाका खबर ना म्हणजे म्हाजे सगळ्या घालना लोकांक खबर आसा सर. पळय लोकांक आसा वा ना ते लोकां कडेन विचार म्हणून म्हाका कामां डिले जाता न्ही. ना कांयच जायना डिले कामां करून घेवपाक जाय ते डिले की पळयला जनतेक लागून आमकां कोणें निवडून दिला आमकां कोणें दिला पार्टीचे आसाच आमकां फाटबल पूण लास्टा निवडून कोण दिता लोक दिता सो जनतेक जर आमी डिलिव्हर करना जाल्यार कोणाक घरा धाडटले तुमकां दिला. मागीर सो आमी आतां 2-2.5 वर्सां उरल्या हितू भितर जे प्रोजेक्ट चालू केले म्हाजे मतदारसंघ हांव लोकांचे जनरल उलयना आतां हांव मिनिस्टर काय ना सो आमच्या मतदारसंघाची कामां आनी सरकारा फुडें मारपाक जाय आमची कामां चालू आसले प्रोजेक्ट जे चालू आसा कंप्लीट जावपाक जाय पूण फाटिल्या तानावडेन सांगलेलें ओपनली उलोव नाका म्हणून पूण काल कसं openly? ओपनली उलयले. कितें ओपनली उलयलें अशें आतां स्टेट- पार्टीचे टिका केल्या हांवें सांगलें अरे आमच्या मंडलाचे भितर रिकॉर्डिंग जर कोणें केल्यार अरे आमी मागीर खंय उलोवप तें आतां तूं बायडे विचारता तूं विचारता काय तुका हें दिवपा नाका सो म्हजें सांगपाचें म्हणजे आमी मंडल इलेक्शन काल जालें मंडल प्रेसिडेंट जेन्ना निवडून केलो जाल्यार हांवें फाटलो मंडल प्रेसिडेंट आमच्या वांगडा डेव्हलपमेंटाची गोश्टी करताले फॉलोअप करताले सीएमा कडेन तुकाय रिक्वेस्ट करता की आतां ह्यो गोश्टी कामाक पडना तेंकाय रिक्वेस्ट केल्या फॉलो कर कित्याक आतां कमिटी स्थापन जातली सो म्हाका दिसता जें हांवें केलां पळय कोणाक निशेध वा टिका करपाची बातम्या करूं ना हांवें फक्त आमच्या कार्यकर्ते कडेन लोकांक सांगपाचें काम केल्लें आसा की कितें जाता फाल्यां 2.5 वर्सांनी जेन्ना इलेक्शन जातलें ऑपोजिशन टिका करपाक लागतलें आनी हांवें सांगलां स्टेटमेंटान म्हज्या फाल्यां बोटां दाखयतली हें कंप्लीट जावना तें कंप्लीट जावना तेजें जायना हेजें जायना हें जायना अशें न्ही इनिशिएट कोणें केल्लें निलेश काब्रानूच केल्लें न्ही सो सगळे प्रोजेक्ट आनी आमी सगळे एप्रुवल करून करता बेश्टें नाल्ल फोडना हांव केन्ना आज पासून हांवें नाल्ल कसलोच फोडूं ना जे प्रोजेक्ट आमचे सारके आसा चालू करतरी करता आनी सगळे परमिशन घेवन करता सो जे प्रोजेक्ट गेले परमिशनूय थोडी सोंपल्या पंचायती परमिशन आतां रिन्युवल घालपाक लायल्या हँडलूम सेंटराचें परमिशन दिल्लें सोंपलें सो अशें जावपाक जायना सो हे आमी लोकां कडेन सांगलां आनी हांव सेम तुजें सांगपाक कितें आहा आमचें सरकार आमचे भितर हांव केन्ना निशेध करना सरकार भारतीय जनता पार्टी म्हूण आमी आसा सरकार आसा सो हे फुडें व्हरपाक 2027 हेका टिका जावपाक जायना लोकांनी आमच्या मतदारसंघान आमच्या वांगडा रावपाक जाय ह्यो गोश्टी सांगता तर तुमचे न्यू कॅन्डिडेट आणि डेटी सरकार तुमकां दिता अशें उल्लेख ना केले. ना डेटी म्हणल्यार कितें जालां की हांवें सांगलां की प्रोजेक्ट जे आसा एक एग्जाम्पल GSRTCचो आमचो एक्सटेन्शन ऑफ रवींद्र भवन ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला आनी एवरी टायम तो डेट दिता 2 म्हयन्यान जातलो 3 म्हयन्यान जातलो सो हें कोणें तरी हें करून कंप्लीट करपाचें असो विशय थँक्यू